आयज आमच्या हांगा ऋषीच्या देवळा कडेन वयर थंय जी रिटर्निंग हॉल जी आयज तेजें उद्घाटन म्हणजे नाल्ल पडून आयज भुमिपूजन केलें आहा आनी ऑलरेडी ते टेंडर जाल्लो आहा आनी कामाक रोखडीच आतां सुरवात जातली खरी. खरेंच म्हाका दाजीचे खूब उपकार मानूंक दिसता की आमी जेन्ना आमी समिती दाजी जेन्ना निवडून येयलो तेन्नाच्यान तेंचे कडेन जें काम घेवन गेलें केन्नाच जावना अशें ना. प्रत्येक फावटी तेंच्यांनी आमकां पॉझिटिव्ह ते आमकां हें दिल्लें आहा जातलें करया म्हणून. ही सुद्दां आमची हालींच आमी फाटीं आमी एक्चुली थंय हेजी बांदलेली आसली फाटल्या पावसान वयल्यान उदकाचो फ्लो चड येता आनी ते फ्लोन ती कोलॅप्स जाली पडली म्हणजे ती तशी आतां जावपा जायना म्हणून कॉन्क्रिटाची भक्कम सारकी बरी सारकी आतां रिटर्निंग हॉल ही बांदता जेणे करून ती लायफ भर सारकी उरतली सारकी. खरेंच दाजीचे आनी गिरीशाचे खरें गिरीशूय तसो आपल्या वार्डान आमचो कावन्सिलर तो हांगलो तेणी कसले बारीक बारीक गोश्टीक सुद्दां तेणी सारके येवन स्वता येवन लक्ष दिवन पळोवन सगळीं कामां करून घेता. आयज आमच्या हांगा ऋषीच्या देवळा कडेन वयर थंय जी म्हाका दिसता आमी आतां 20-25 वर्सां जालीं हो BJPचो वॉर्ड पूण ह्या वॉर्डान आजून पर्यंत एक काम जावना तशें. आतां हांगा सिवरेज जाता हें आमच्या आयज रिटर्निंग हॉलाचें हें केलां भुमिपूजन केलां तशेंच आनी खूब कामां हांगा उरल्या सिवरेज लायन तर जालेली आसात फक्त पंपींग स्टेशन जालें काय आमकां हें दितलें कनेक्शन दितल्यान स्टार्ट जातलें. 25 वर्सां जालीं हांव हांगा आसा ह्या वॉर्डान आनी आमी अख्ख्या वास्कोन BJPक लिडींग वोटींग दिता आमी पूण ह्या वॉर्डान केन्नाच कामां जावना 25 वर्सां ती आतां कामां स्टार्ट जाल्यां दाजीचे थ्रू. हांव दाजीक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज जे आमचे उरल्या भागान ऋषी देवूळ आसा नवीन बांदलेलें तेचे आयज रिटर्निंग वॉल जो बांदता सांगून गेल्या म्हटल्यार ह्या वॉर्डान मोस्ट ऑफ द कामां प्रत्येक वास्को भितर ह्या वॉर्डान जास्ती कामां जाल्ली. मोर दॅन 100 कोटीची कामां आमी हातीन घेतलेली आसा आमदाराचेसून आसा आनी एज अ कावन्सिलर म्हणूनय आसा. सिवरेजीचे दादीन जर सांगले प्रत्येक वार्डान आमी रिटर्निंग हॉलाचें काडला नाल्यार क्रॉस ड्रेन काडल्या गटर आसा. लोकांक त्रास जाता म्हटल्यार तो आतां रस्त्याचो मातसो त्रास जातलो कित्याक सद्याक सिवरेजाच्या खातीर रस्तो मातसो फोडूंक पडटा पूण येणाऱ्या काळान तुमकां पावस जातकूच नेवो बरो रस्तो मेळटलो आनी मागीर खंय तरी फोडाफोडी जावची न्हू म्हणून आतां आमी काम हें बेगीनच्या बेगीन सुरवात केल्लें आसा. पूर्ण वॉर्ड हो BJPचोच आसा आनी आमचोच आसा आनी आमी जितलो प्रेम पयलीं BJPन जितलें आमी 3-4 फावटी पार्टी हांगा जिखल्या पूण केन्नाच इतल्या हितून कामां जावंक नासलेलीं ह्या भागान पूण ती आतां आमी ह्या 3 वर्सां भितर आमी इतलीं कामां केल्या आनी ती कामां आज आमी हांगा सगळं उरुल्या ह्या भागान आसा दत्त मंदिरा समोर आमी सगळे जमल्या आनी लास्ट जेन्ना इलेक्शना पयलीं ह्या हांगच्या वाड्यावयल्या ग्रामस्थांनी ह्या दत्तवाडी संस्थानाच्या मेंबरांनी आमकां एक मागणी घाल्ली की नवेच तांणी ऋषी ब्राह्मण देवस्थान वयर उबारलां थंय एका तरी लँड कॉलॅप्सान म्हणजे कॉलॅप्सान एक कितेंय देवळाक त्रास जावपाक शकता ताका तरी एक रिटर्निंग वॉल आमी प्रपोज करची म्हणून तेन्ना आमी रोखडीच ती प्रपोज करून आज पावसा पयलीं ती जावपाक खूब गरज आशिल्ली. सो लास्ट वर्सा आमी हो प्रपोजल घाल्लो आतां हो पास जावन आयलो आनी आज आमी हें घालता. म्हाका दिसता मे पावसा पयलीं ती रिटर्निंग वॉल थंय जातली आनी खंयच देवस्थानाक ताजो बाधक जावचें ना आनी फुडें कितलोय मोठो पावस पसून पडल्यार ती रिटर्निंग वॉल ताका एक सपोर्टीव सिस्टम आसतली. त्या खातीर हांव ह्या वाड्याचेय हांव आभारी आसा. ह्या वाड्यान म्हाका सदांच भरपूर म्हणटा तशें प्रेम दिल्लें आसा आनी भरपूर जाता तितले मोठ्या प्रमाणात म्हाका सहकार्य केल्लें आसा आनी त्या खातीर खंय तरी आज हें काम जाता तुमी पळयता आसतले की हांगा सिवरेजीचें काम मोठ्या प्रमाणार स्टार्ट आसा. अरावंड 40 कोटी रुपया मोडून ह्या वॉर्डा खातीर सिवरेज सिस्टम आमी हांगा घाल्या आनी फुडल्या वर्सा भितर म्हाका दिसता हांगा रोड टारींग बी सगळें जावन म्हाका दिसता हो वॉर्ड एक बरो वॉर्ड. आमी सदांच म्हणटा की उरुले मेस्तावडा बेलाबाय हे सगळे वॉर्ड आसा ही देवभुमी कशी आमची. हांगा सगळीं देवळां आनी प्रख्यात देवळां हांगा आसा खर देवळां अशीं हांगा आसा बाकीच्याय भागांनी आसा. सो त्या खातीर आमी ह्या सरकारा थ्रू ह्या वॉर्डा भितर नाल्यार बाकीच्या अन्य वॉर्डा भितर भरपूर कामां चालू आसा आनी फुडल्या येता त्या काळान म्हाका दिसता रोखडोच आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेय बी 1-2 म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन आसतलें आनी प्रत्येक कडेन जाता तितलें आमी कामां करप आनी लोकां मदीं रावन लोकांची सेवा करप हीच एक ध्यास आसा.